आमी ताका चेअरपर्सन इलेक्ट केल्लो कित्याक शी हॅज टेकन एडवांटेज ऑफ अ सिट्युएशन म्हणल्यार आमकां ताका जबरदस्ती बसोवचें पडलें. पूण पळयलें जाल्यार ती सारकी फंक्शनींग जायत ना तिच्यान 2 म्हयने आमी थंय पासच काडले. आनी जर आमी डिले करीत जाल्यार आमी हांगा आमकां त्रास जावपा लागलो, लोक गाळी मारपाक लागले म्हणून आमी ताका नो कॉन्फिडन्स मारलो. कितें अशें म्हणजे तुमकां कॉन्फिडन्सान घेताली कितें? ना आमकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासली ती तेजे ओन करताली. कारण कशें आसता की जेन्ना कोण कितें तांकां आतां म्हाजे कावन्सिलर्स असले न्हू ते कितें करतात कसली एक काम करतात तेन्ना ते म्हणटा की हांव तांकां कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणटा. हांव म्हाजेर घेवन करूं शकना तें. दुसरें कितें तो म्हणटा की म्हाका इंट्रस्ट आसा म्हणटा. कोण प्रितेश कितें म्हणटा म्हाका इंट्रस्ट आसा म्हणून हांव अशें करता इलिगल एक्टिविटीज करता म्हणून. इलिगल एक्टिविटीजान इनवॉल्ड आसलेलो मनीस न्हू केन्नाच टायम काडना, जप सायनी करून क्लियर करता, मिटिंगीक केन्ना कोण घालना. आनी हांव आज हांगासर ते म्हाका ते कितें कितें ब्लेम करता पळय ते जे करूंक सोदीत ताका हांव कित्याक सपोर्ट करना. रॉंग कितें आहा ताका हांव केन्ना सपोर्ट करूंक ना, करचें ना. हांव तें केन्ना करूंक दिवचें ना. आनी ह्या खातीर तेंच्यांनी म्हाजेर मारला आसतली. आनी हांव मातशें शॉक्ड आसा की इवन आमचे VCPन मारला की तेंच्यान म्हाजे अशें कांय हेंच नासलें इशूज. VCP आनी बाकीचे अशे कावन्सिलर्स थोडे आसा तेंच्यांनी कित्याक कारणाक मारला तें म्हाका खबर ना. सो हांव पळयतलें, आमच्या मदीं अशें कांय हें ना, हांव पळयतलें कशें कितें तें आनी करतलें, पळोवया.